कोणी खंयच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन केलो ती नेना बट हिंग हे भाशेन जावपा जायना फॉर्मालिना लागून की फॉर्मालिना लागून कंप्लेन डिपार्टमेंटान करूं जायना लेट अस स्पीक इट इज वेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टू सी दॅट एक्शन इज टेकन वी हॅव टू सी दॅट द कल्प्रिट्स आर ब्रॉट टू बुक स्पीकर सर नाव ऑल दीस fish what levels are high they are all pico chemical pico micro levels we spoke of whatever is ground reality ki adi chopa jai chief minister ulelo but ground reality we have to go and check speaker sir top formalin disappear jata disappear jata but what about what goes inside tissue hoita te hoita ata report aji choita asतना I was just checking the report I think chief minister report referred to one report issue of formalin fish. Speaker sir, I only want to add, Chief Minister and Mulda 75 degrees temperature is heat kele, formaldehyde evaporate zata. Oh, oitha. I am telling Chief Minister in that report, only natural formaldehyde escapes. What about the added one? There is nothing which is there added. But Speaker sir, I am referring to another point. ICR and CIF टीन एक किट हाडला ते किटाचेर एडिड फॉर्मालिन प्रेजेंट आहा ते डिटेक्ट करून जाता इन दॅट रिपोर्ट which took place at 4 o'clock it was added formalin it showed presence that is exactly what we are saying आमी म्हणटाय की added formaldehyde or formalin was present when that test was taken so we are talking of added not naturally present formaldehyde speaker sir I think, Speaker sir, I am referring to the report and I am referring to whatever is there. Speaker sir, talking about this whole issue, it looks like a fishy issue, fishy business, and it looks fishy business in a fishy issue. Speaker sir, now if you go to see, even in the department and Fati director kadlo, director at kadlo ani hoylo, now director and minister kadlo. In the directorate there are a lot of issues there. Even in issues of subsidy for motors, there are issues there. Officer protection, genuine officer speaker sir. Now what I want from the government. Ata mining ek zale, tourism acher amka kai mining issue ka mining ant ki zalte hogla hobara. Tourism ant amche galna kai. आमी करूं सोद नाय गव्हर्मेंटान जर रायट एक्शन घेतलें जाल्यार हें जावपा न्ही स्पीकर सर वी वॉन्ट अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इंटू इट हाव इट हॅज हॅपन्ड वॉट हॅज हॅपन्ड लेट द पीपल नो हांव जाणा थिंगाय तुमी इंटरफेर जातले नो प्रॉब्लम बट एटलीस्ट लोकां पर्यंत पावनी खूंय तरी दाखोवया की ऑल आर युनायटेड लेट दे बी एन इन्क्वायरी एंड लेट समथींग कम आउट वेर द पब्लीक इज एटलीस्ट सॅटिस्फायड दिस इज वॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्ट स्पीकर सर लास्ट एक एश्युरन्स दी आमकां की आज आमकां हेज्या मुखार नुस्तें हातलें FTA approval आसतली FDA approval आसतली or there can be we can make sure some method where fish is not containing formalin this is the whole thing what you want speaker sir हें कित्याक करूं पडटा because our bodies I think our gardens and our wheels are our gardener Shakespeare उतरां so let our wheels be proper and let our gardens be gardens speaker sir thank you Cecilia Lemo. Sir, वो बिस्ता आवाज 3 दीस आम्ही करून घेतला कारण जे पयल्या दिसाक हांव जेन्ना मागले 2 वर तरी आज आतां डिस्कस केले जायत व्हडलो इश्यू जावपाचो न्हू आनी हांवें तुका मागले हांवें तुका सांगलें तेन्ना हांवें मागलें खबर रावन पूण जालें आतां तें सोडया आतां हें फॉर्मालीन म्हळ्यार खूंय गेले जाल्यार आरे फॉर्मालीन घेवन येयलें काम जाता प्रॉब्लेम आतां हें एक सारकें धाकटे पोट्यान तें व्हडल्या पासून तें आतां एक मनाक गेल्लें आहा स्पिकर सर आयज फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन स्ट्रॅटेजी सारकी ना आमच्या गोंयांत नुस्त्याक कितली मतां तें गोंयांत कितल्या नुस्त्या मतां आनी कितल्या नुस्त्या भायरूच तें आमचे कडेन स्ट्रॅटेजी हांव तुका सांगूं शकता गोंयांत 1500 ते 2000 कंटेनर 25 टनाचे गोंयांत एक्सपोर्ट जाता तितले 500 कंटेनर बांगडो हें जाता
हांव चार्ट हाडून दिता श्यामा कडेन. आतां ही प्रॉब्लेम एक कशें जाता, हांवें फाटीं हांव पयलीं सद्याक शाबासकी दिता हेल्थ मिनिस्टराक आनी सरकाराक, चीफ मिनिस्टराक. हें तरी तुमी धरून दिलां, हें धरून दाखयलां, फॉर्मालिन येता म्हणून. आमच्या टायमार येताले, हांव सांगता आमकां तरी कळ्ळें जाल्यार आमी तेन्ना करपाचें. आमच्या टायमार येताले सीएमान जे आन्सर दिला 2000 पयलीं येताले ते. प्रॉब्लेम कितें आसा स्पिकर सर, हे सगळे पळय आतां 40 बसलो आहाय, एकल्याक जिणेंत कॅन्सराची बियां आसा. पूण कॅन्सर केन्ना उठतलो, कित्याक उठतलो तें कोणाच्यान सांगपाक जायना. तें आयज सांगता. जेन्ना आमी जाणा जी वस्त आमचो फ्रुटाचेरूय जायते भाशेन हे पिठो आनी कितें मारून हाडटा, तेजेरूय आहा, मांसाचेरूय आहा. आमच्या चिकनाक एकादेशें पील इंजेक्शन मारून 10 दिसांनी 2 किलो करता, तेंवूय आमी खाता. प्रॉब्लेम लोकांक एकूय विश्वास आशिल्लो आख्या गोंयच्या लोकांक जे नुस्तें तरी हायलें जाल्यार एक मनीस बरो उरतलो म्हूण ह्या लोकांक जे काळजी नाशिल्लें. आज तें फॉर्मालिन फुडें तूं तरी वेर्ना, आतां तरी असो तूं वयता आसतना हें पासाक न्हू, वेर्ना फ्रेश नुस्तें थिंगा 1000 लोक लायनी आसता. 1000 लोक थिंगा अशें लायनी बसलो आहाय. कित्याक बाजारांतलें घेवपाक लोक भिला. हांव सांगो सोदतां, आमच्या गोंयांत नुस्तें उणी ना, गोंयांत नुस्तें खूब आहा. हांव म्हणा इम्पोर्ट बंद कर वो एक्सपोर्ट बंद कर, हांव हें सांगूंक शकना. पूण गोंयांत नुस्तें ना तुमी म्हणनाका. गोंयांत नुस्त्याक वर्साक 1500 ते 2000 कंटेनर, एक कंटेनर 25 टनाचो नुस्त्याक हें जाता, एक्सपोर्ट जाता. स्पिकर सर, एक सद्या पयल्या सुवातेर हें फॉर्मालिन कित्याक लागून घालता हेजेर आमी चड मन घेवपाचें आहा. आंध्र प्रदेश जावं तामिळनाडू थंयसर आयस फॅक्ट्र्यो ना तितल्यो. आमच्या गोंयांत येदेशें 50 ते आयस फॅक्ट्री आहा गोंयांत. ते कडेन फ्रिजर आहा. आंध्र प्रदेश फ्रिजर आहा. फ्रिजर जे पळय आसा त्या फ्रिजरांतलें नुस्तें आज भायर काडलें की ना, तें 2 दिसांनी पावत म्हळ्यार तें मोव जातलो म्हूण ताका फॉर्मालिन उजार करता आनी ते फॉर्मालिनाचेर तें सारकें बरें जितें दिसता आनी आमी तें खाता. हो एक जो आज देवान जे आमकां नको, हांव नको, ह्या 40 जाणांनी आनी कितले जाणां मनीस दुयेंत पण खूंय पातले ते. पूण फ्युचर जे आमचें जनरेशन आहा, ह्या भुरगीं, हे फ्युचर जनरेशनाक साला करपाक हेजेर आमी उपाव घेवपाकूच जाय. जर तरी हो उपाव आमी तरी घेयना, हें फ्युचराक म्हाका दिसता आमकां तरी आतां 9.5 वर्सां म्हाका मेळ्ळीं, फ्युचराक 20 वर्सां तरी मेळपाचें ना. कित्याक फॉर्मालिन म्हणटा तें सारकें चड डेंजर फॉर द कॅन्सर. आमी जाय त्या दोतोरांक विचारलें त्या प्रमाणे दोतोर म्हणटा फॉर्मालिन म्हणटा तें चड डेंजर. कित्याक म्हाका खबर आहा, म्हज्या भुरगेपणाक आमी शेजऱ्या तरी आयकिल्लें कांक्र म्हणटाले आमी, कांक्र कॅन्सर म्हणटाले. कांक्र एकल्या जाल म्हणून जाय तूं आवय सगळो गांव भितालो. पूण आतां तरी तूं चोवपाक गेल्यार तूं 70% कॅन्सर, 100तले 70% कॅन्सर आतां तयार जाता. त्या टायमाचेर काळजाय आतीक येताले, म्हणजे हार्ट फेल, 1 जाणांक 2 जाणांक. आतां 60% हार्ट एटॅक, 30 जाणांक डायबेटीक मनीस आसतालो, आज 95% डायबेटीक. आमी नुस्तें आनी फॉर्मेलिन सेम 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 इतूं येता हें सगळें वखद दितू आहा. हें फॉर्मलिनाचें वखद सांगता हांव, हें कशें जाता त्या मनशाक. मुखार आनी वाडोवपा दिवपा जायना आमी. स्पिकर सर, हांव रुलींग आहा तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो दिगंबर कामत आशिल्लो. ह्या टायमाचेर हांव दिगंबर कामताक सदांच इश्ट म्हूण सांगूंक सोदतालो. जें एक थिंगा बाजारांत एसोसिएशन आहा, त्या एसोसिएशनाक आमच्या गोंयकारांक थिंगा नुस्तें व्हरोन दी, नुस्त्या भितर व्हरपा दी. तें एसोसिएशन आमच्या गोंयकारांक नुस्त्या भितर व्हरोन दिना. गोंयचें नुस्तें कितें जाता, 12 वर रातची 12क 20 सुमार ट्रक येवन
मार्केट पॅक जाता वयर नुस्त्या येवन आनी जेन्ना आमची राबणकार नुस्त्या घेवन येयले उबटकार नुस्त्या घेवन येयले आमचें नुस्त्या थिंगा भितर वचना आनी आमचें नुस्त्या बऱ्या नुस्त्याक घेवन भायर एक्सपोर्ट करतात आमचे तरी बऱ्या नुस्त्या तरी लोकांक मेळ्ळें जाल्यार आज इतलें जावपाक नासलें ताका लागून जे टायमाचेर हांव जाणा ह्या बाजरा लागून हांव आज तो ना ज्योती सालमाकार हो संवसार सोडून गेलो आमी व्हडली सारकी व्हडले व्हडले मोचे काडले थिंगा आनी मोचे काडट्या प्रमाणे काँग्रेस सरकारान तेन्ना तो बाजार बांदून दिल्लो मार्केटूय बांदून दिलें तें मार्केट आज फाटल्या दिसान तुमी कोण येयलें नाही आज ते विजय सरदेसायान जें मार्केट असलें केलां जें दुबय आहा ते भाशेन केलां वालो दिता तुका पूण त्या मार्केटांत जें पळय तुवें कितें जागे घातलां तें बरें आहा पूण होलसेलान जागे घाल होलसेल तूं बरें मान होलसेलान जें एसोसिएशन आहा तें एसोसिएशन गोंयकारांक हें कर गोंयकारांक दवर थिंगा गोंयकारांक जेन्ना थिंगा दवरले गोंयकारांक एक ओतोस्करां तर दूख जातलें बाबा आपल्या हरमालिना नाकरे बांदूड्यो गोंयकारांक मारपाक जे पळय मायग्रंट जे आहा जे पळय आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे हावजांत जे माफिया जे तयार जाल्ले आहा तांकां मातशें ते बाजारांतले तरी काळ जायत तुका आनीक हाल्यार चॅकींग करपा पडना सारकें बरें नुस्तें येतलें हांव कितें सांगूं सोदता स्पिकर सर जें हांव पळय सांगता तें तुमी आयकोन एक दोरा आनी म्हाका केन्ना हांव प्रूफ करून दाखयता एक टायमाचेर जें ते तो बाजार आसलो खंय होलसेल ओल्ड मार्केट आसलो थिंगा हितू तो बाजाराचेर त्या तोडा एसोसिएशन केल्लें त्या एसोसिएशनाचेर आमी एक गोंयकारां म्हूण केल्लें आतां प्रॉब्लेम कितें आसा स्पिकर सर दर्यांत त्या मडसो आहा वेल तो बारीक नुस्त्या सगळें हान काबार करता त्या मडसो पडे आहा तो एक नुस्तें एकठांय करता आनी आखो गिता त्या झाडल्यान मडसो आहा मळसोय नुस्त्याक खाता त्या झाडल्यान मोरी नुस्तें खाता त्या झाडल्यान वागुडी आहा तेवूय नुस्तें खाता पूण आतां हे भाशेन हान हें आज एसोसिएशन तयार जालां एसोसिएशन पळय आशिल्लें त्या एसोसिएशनाक आमी 100 जाणां आशिल्ले तर 100रांतले जे पळय बारीक नुस्तें आशिल्लें तें हान फकत त्या मडसो आहा हिंगा त्या मडसो म्हणटा तो हांवें तुका नांव काड सांगता त्या मडसो म्हणटात मार्केटांत आहा तो इब्राहीम मावलाना हो त्या मडसो जाला त्या छाडल्यान दुसरो आहा तो अबूबकर तिसरो आहा तो आरिफ पीएम चवथो आहा तो सुलतान पण हे सगळे पळय नुस्तें खावपाक गिळपा आसलें ते बारीक नुस्तें खावन हे तयार आहा थिंगा आनी हेका लागून हें आज थिंगा भानगड जाता हांव मागतां म्हाका उतर दिलां लास्ट टायम जे मार्केटार आमचे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान विजय सरदेसायान हे पावटी जो न्यू बाजार आपण हें बांदता तेन्ना आपण गोंयकारांक थिंगा भितर दवरतलो आनी हें तुमी भितर दवर हांव मागतां चीफ मिनिस्टराक जेन्ना जावं तो रापणकार जावं तो पैनोडकार जावं तो बोटकार हे मनशांक तुमी हाडून तरी थिंगा नुस्त्याक तर दिवपाक तरी गेले आज गोंयच्या लोकांक सारकें बरें आनी बरें नुस्तें मेळटलें आनीक फॉर्मालीन घालपाक गरज आसपाची ना कित्याक फॉर्मालीन केदोन तयार जाता जे गांवांनी आमचे हुंयसर तें हिंगा आमचे आंध्र प्रदेश तामिळनाडू सावन तें पळयता आतां ट्रेन आहा ट्रेनीचेर आखे ट्राक घालता ट्राक नुस्त्याक भरता आनी एक व्हडली ट्रेन येता ट्रेनीचेर घेवन थिंग देंवयताय ते बट हें नुस्त्याक आमी तरी हाल जायत आमकां एक कॅन्सराचें दुयेंस वाडत वयतलें आनी आतां पळय वाडलो आहा ते कितू लोक मरतलो तो सांगना दिसाक म्हाका सुद्दां स्ट्रेजरी काडपाक गरज आहा दिसाक कॅन्सरान कितलो लोक मरता गोंयांत देखून हांव मागतां म्हाका बंद कर म्हणून मागतां एकूच पॉयंट फॉर्मालीन पळय म्हणटा ताजेर तुमी इन्क्वायरी घालपाकूच जाय ताजेर तुमी चॅकींग दवरपाक जाय आनी जे पळय बाजार जो आहा चड करून मारगांवचो जो पळय बाजार आहा होलसेल बाजार आहा हे होलसेलांत गोंयकारां तर तुमी घातले जाल्यार फॉर्मालीन थिंगा उदर जावपाचें ना तुमकां गोंयची मासोळ मेळटली आनी हांव हो म्हाका तुवें टायम दिलो म्हूण
हांव तालदांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. म्हत्वाचें आहा आख्खे गोंयचो लोक हें कॉलिंग अटेन्शन पळयता कित्याक इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. स्पीकर सर, आयज स्टुडंट्स फ्रॉम डिफरंट स्कूल्स हिंगा येयल्ले आहा ते आमकां पळयता. फीश बींग अ स्टेपल डायट, हांव तेचेर व्हडलें भाशण करूंक सोदिना आनी डिमांडाचेरूय उलोवंक सोदिना. हे पिन पॉयंट क्वेश्चन करूंक सोदता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की आमचे कडेन मेकॅनिझम नासलें. We didn't have a mechanism because that is why this is going on not only during our rule, during the Congress rule. तेन्नासून चालू आहे. Formalin laced fish. We have to accept this today. Speaker sir, आयज आमकां accept करपाची गरज आहा की formalin laced fish used to come to Goa. We used to consume it. And now what is the mechanism we are going to put in place so that East coast of India जे fish येता, especially June and July, when we have this ban on fishing activity in Goa, and other days also, other months also, when it comes for tourism purpose. Because most of the hotels buy this big fish from outside the state. I am not talking about a fish which is coming from Maharashtra or from Karnataka, neighboring. They rokde pavta hinga 2 horani. Teka formalin laced asona. Speaker sir, what is the mechanism the Chief Minister or the FDA is going to put in place so that this thing is not repeated? This fish does not, they have a scare in their mind whether there is any IPC sections which will go on them. The police will book a case, what is the quantum of sentence for this type of offences? Or are we going to debate in this assembly and formulate new law? Speaker sir, it is health of the people. Cancer, I ulaytalo Goa Medical College in Tedus, Gellam. I spoke to all the top doctors, not on this issue, on other issues. The number of heart attacks have increased drastically. Kaal amcha waten 40 वर्षाचो भुरगो heart attack येवन मेलो. Cancer patients 1 in 50, 50 लोकांमध्ये का एकट्याक भितर कॅन्सर जाल्लो आसता, कोना. आनी म्हाका दिसता we have to be serious on this issue, Speaker sir. आनी हे जो तर आयज आमी सिरियस जायना जाल्यार गोंयचो लोक आमचेर आनीक विश्वास दवरचो ना. 40 आमदारांचेर हिंगा आहात, all 40. Let us not make BJP, Congress, Goa Forward, MGP in this issue. Let us be one on this issue. आनी जे कितें करपाक जाय ते करूंकूच जाय. चीफ मिनिस्टरान आयज एक आमकां जे रिप्लाय दिला एकदम बरो आहा, पूण तेचेर फुडें केसीस बूक जावपाक जाय. हे जे कोण हाडटा तेंचेर केसीस बूक जावपाक जाय. हें जातलें हो ना तें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगूं न्ही. आनी हें बंद जावपाक जाय. आमकां आनीक नाका हें. आतां इतलीं वर्सां येयले, अननोटिस्ड गेले, सेल जाले फिश, ओके. बट आतां तरी फुडें बंद करुया. थँक्यू स्पीकर सर. आयज इतल्यो चर्चा आयज हावजान जाता ह्या फॉर्मालिना वयर. FDA डिपार्टमेंटान सायमल्टेनियसली 2 रेड मारल्यो. वन इज इन मारगांव एंड वन इज इन पेंजीम. आनी ह्याच डिपार्टमेंटान बोमाट केली वॉट इज कॉल्ड दॅट फॉर्मेलिन. लेमॅनाक खबर नासली. ताज्या नंतर केन्ना रेड मारता एक पंचनामा म्हणून करता, तो केला जाल्यार आमकां खबर ना. ताज्या उपरांत एक रिपोर्ट आयलो दॅट इट इज परमिसेबल लिमीट म्हणून. परत आयको येयलें देर इज नो वर्ड फॉर फॉर्मेलिन एज परमिसेबल लिमीट म्हणून. कितें आसूं, रिपोर्ट पॉझिटीव जालो, नेगेटीव जालो, जावं. बट आय एम मोर कन्सर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. वायट दिसता ती उतरां तोंडान घेवपाक. ही उतरां कॅन्सर हे उतर म्हणटा ते मनशाच्या तोंडाकूच लागप न्ही. ती जावन आसा एक कीड तुज्या घराच्या वाशाक लागप. गरीब मनीस, गरीब घराबो काबार. स्पीकर सर, खूब जाण उलयता फॉर्मेलिन पयलीं आसलें मागीर नासलें. वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस दॅट फॉर्मेलिन वॉज प्रेझेंट इन द फिश ऑन दॅट डे. सो वॉट सोल्युशन वी हॅव टू रिमूव, दॅट इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट. हांव एकूच बारीक सांगता, जेन्ना एक बायल, एक चेडूं काजार जावन कन्सीव जाता तेन्ना दोतोर ताका सांगता
गरम वस्त काय नाका म्हणून. यू वॉन्ट टू सेव युअर बेबी, डोंट ईट गरम मसाला एन ऑल म्हणून. आनी फॉर्मलीन सारकिलें हें जरी तर पोटान आसत, जीव म्हणटा तो पोटान मुचे जावचो ना. हें हांव खात्रेन सांग शकता. वे बॅक इन 2016 एक एजिटेशन जालें आनी एक स्ट्रायक जाली. मेडिकल स्टुडंट जेन्ना स्पीकर सर प्लीज गिव मी टायम प्लीज, जेन्ना ते शिंकता तेन्ना बॉडी चित्ता तेन्ना फॉर्मेलिन उजार करताले. तो इफेक्ट जावंक लागलो त्या भुरग्यांक. ताणें तेजेर इतली स्टडी केली आनी स्टडी करून एक कितले इफेक्ट जाला तेजेर स्टडी करून वन अलेक्झांड्रिया युनिवर्सिटी फॅकल्टी ऑफ मेडिसीन म्हणून तांणी एक रिपोर्ट तयार केलो आनी ताचेर तेणी दाखोवन दिले इट इज इफेक्टींग. जरी तर ते एवॉपरेट जावन इतले मनशाक लागता जायत आनी जरी तर नुस्तें आमी खावन गोंयकार आमचे बॉडीन कितले आहा जाल्यार हें कोणाक खबर आसा, फकत देवूच जाणा. आयज तुमी दिवसा इतली म्हणटा, इतली जाता म्हणटा. स्पीकर सर हांव कित्याचेरच उलयना, पूण हे फुडें हे कंट्रोल जावपाकूच जाय. दीस इज एन इश्यू ऑफ द हेल्थ. आयज ह्या हावजांतले कितलेचशे म्हजे इश्ट आसा, तुमी विचारा थंय कोणेन. हांव रातचो 12-1 देखून ते फोन करता, जावं ते पाटयेचे ते पाटयेचे. हांव मेडिकलान वचोन पेशंटाची काळजी घेता. स्पीकर सर वायट दिसता, कित्याक आयज हिंगा करपिल्यार हिंगा करपिता. आयज तशें न्हू. आमकां आमचे गोंयचे आमचे 40 आमदार वेवस्थीत आसून ते लोकांची पुजा करपाक जाय. देखून स्पीकर सर चड उलयना. आय लायक टू प्लेस दीस रिपोर्ट ऑन द टेबल. Okay, you can. हाजेर हातवेन तरेन तुमी स्टडी करची आनी हाजेर गमता कसली दुयेंसां कित्याक आनी कित्याक लागून जाता पळय ती. फॉर्मलिनच्या विशयाचेर हाडलेलो. Both. You speak. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलिंग अटेन्शन, आय एम जस्ट गोईंग हाडलेलो आनी तेजेर 2 दीस आमचे फुकट गेले. म्हाजें म्हणणें कशें आसलें की त्या दिसा फर्स्ट डे तेंचो आग्रह आसलो की ते घेवचें म्हणून. पण एज पर रुलींग तुमी म्हटलें की आपण ऑलरेडी कॉलिंग अटेन्शन एडमीट केलां म्हणून. म्हाका इतलें म्हणपाचें आसा की त्या दिसा कॉलिंग अटेन्शन आसलें ह्या विशयाचेर. त्या बरोबर विरोधी पक्षाचे बाब श्री बाबू कवळेकर यांचो स्टार क्वेश्चन आसलो 3A रिगार्डींग फिशरीज. जर हो प्रश्न त्या दिसा येयल्लो तर म्हाका दिसता बाय सप्लिमेंटरीचेर तेणें फार्मलिनचेर उलोवपाक तांकां अधिकार आसलो. पण ती संदी गेली आमची. आनी आतांच सिनियर मेंबर एक्स चीफ मिनिस्टर बाब श्री MLA लुझिफर हांच्यानी म्हटलें की 2 दीस फुकट गेले म्हणून. पण म्हाका दिसता हे 2 दीस आमच्या खातीर फुकट वचोंक ना. इट इज नॉट ड्यू टू द टॅजर बेंचीस बट इट इज ड्यू टू द ओपोजिशन ओनली. 2 दीस आमचे फुकट गेले. स्पीकर सर आमी जर ह्या सायडीक पळयलें टॅजर बेंचीक तर आमकां दिसता की आमच्या हितून आमच्या आमदारा पैकी कोण ह्या फिशरीज धंद्यान आसा काय म्हणून ना अशें म्हाका दिसता. पण ओपोजिशन सायडीक पळयलें तर 2-3 कोण तरी आमदार आसतले जे ते धंद्यान आसा. धंद्यान आसले म्हणून वायट न्ही, धंदो करचोच. जर ते त्या धंद्यान आसात फिशरीज बिजनेसान तर तांकां मागीर दिसता हो जो विशय जो येयला फार्मलिनचो तांकां केन्ना तरी पयलीं कळोंक जाय आसलो ह्या धंद्यान बरें कितें आनी बरें वायट कितें काय म्हणून. नुस्तें ताजें आसा काय मोव आसा हें ताका तेन्ना कळोंक जाय आसलें. पण तेंच्यांनी केन्ना हें लोकांसमोर सरकार समोर किंवा गोंयच्या दिसान हाडूंक ना. त्या धंद्यान आसून सुद्दां बाय डायरेक्ट ओर इनडायरेक्ट बिजनेस आसलो हेंचो. पण म्हाका दिसता इट इज माय गव्हर्मेंट that who brought this notice to the state of Goa, to the people of the Goa, that this formalin is a very dangerous thing which exists in fish. त्यांना आमचे टिका करच्या पेक्षा त्यांच्यानी आमच्या सरकारचे अभिनंदन करूंक जाय की आम्ही हो विषय लोकांसमोर हाडलो म्हणून. आणि इन्स्टेड ऑफ एक्झाम मोशन हाडच्या ऐवजी किंवा कॉलिंग हाडच्या ऐवजी त्यांच्यानी हो गंभीर विषय आसा मान्य आसा म्हाका तेंच्यांनी आमचें अभिनंदन करून आसलें सरकारचें. तेंच्यांनी काँग्रेसीन मोशन हाडून आसलो की सरकारान बरें काम केलें आनी हो विशय लोकां समोर हाडलो म्हणून. थँक्यू. नंबर 1 ऑन द डेट हे सगळे प्रॉब्लेम जाला पळय ते म्हाका दिसता बेजीक रूट कॉज जेन्ना पळय थंय टेस्ट केलें तेन्ना एक मेसेज स्प्रेड जाली की फॉर्मेलिन इज प्रेझेंट. परत सांजची मेसेज आयली की इट इज प्रेझेंट विदीन परमिसिबल लिमिट्स.
परत मेसेज मागीर इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीन एक स्टेटमेंट इश्यू केलो की देर इज नो फॉर्मेलिन. टुडे द मॅटर इज सो सिरियस बिकॉज पीपल हॅव लॉस्ट कॉन्फिडन्स. लोक आतां बाजारात वचना कित्याक नुस्तें घेवपाक. पीपल आर स्कॅर्ड. दे डू नॉट नो. So first government will have to work out some mechanism to win the confidence of the people. For example, आज तुम्ही फाल्यां ban काढलें. Can you work out a system by which the fish trucks will be checked up at the border? Those who are safe, those who are without formalin, put a sticker on them that this fish is not with formalin. Something like that. So that people हांगा येतगीर check करपापेक्षा बॉर्डरीचेर check केलें बरें. नाजाल्यार परत हांगा येतगीर डावट मारून परत प्रॉब्लेम जातले. Second issue, yesterday I was watching on the channel. ह्या दिसा चॅनलाचेर दाखयता नुस्त्याक कशें फॉर्मेलिन लायता, फ्रुट्सांक कशें इंजेक्शनां करता. I think it is high time that mechanism is also made applicable to the fruits because everybody eats fruits also along with fish. Fruitsaं भितर यात कितें कितें chemical घालतात, कितें घालतात. And third is what happens to the imported fish? What is the mechanism? Because lots of fish is imported. I have my own doubts whether imported fish also carries formalin. Because म्हाका दिसता भोवतेक खुबशा हॉटेलांनी imported fish is consumed and that remains here for 20 days, 25 days must be. So whether government has any mechanism even to check that imported fish, but imported fish बरें लागता म्हणून सगळे जाण खातात बऱ्या हॉटेलांनी गेले जाल्यार. So I would only suggest that you work out some mechanism, tell the people so that people again start going and buying the fish. That's all. Strictly first dice. Speaker sir, जे फॉर्मली हाजे जायते उलयले म्हगे मेंबर पूण एक हांव सांगूंक सोदिता जेन्ना रेड मारली FDAन खरें तेंक साबासकी कित्याक तेणें रेड मारून लोकांक दाखोवन दिलें फॉर्मलीन हें नुस्तें आस म्हूण नाजाल्यार हें आमगे गोंयचो लोक हें हायत आसतालोय आनी ताजेर आतां एक्शन जे आमगे गव्हर्मेंट कितें घेता तें आमी तेजे विचार आसा. स्पीकर सर, जेन्ना रेड मारून नुस्त्या जेन्ना सीज केलें जेन्ना 17 ट्रक हे नुस्त्या जें आशिल्लें फॉर्मेलिन म्हूण ताणें चॅक केलें हितून आस म्हूण FDAन जाल्यार हांव म्हणटा हें नुस्तें आतां खंय गेलें हेजेर पयलीं इन्क्वायरी जावपा जाय. हें फीश जें दवरलो तें आनी म्हगे म्हायती प्रमाणे हें म्हाका दिसता नुस्त्याक हें कुंकोळे इंडस्ट्रियल इस्टेट फीश मिलां पावलां आनी हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय. हांव सांगूंक सोदितां स्पीकर सर, हेजेर तुमी रेड मारून हें नुस्त्याक तें खंय हे फॅक्ट्रीन तुमी चॅक करपाचें FDAन. सो हे म्हगे रिक्वेस्ट. आनी जेन्ना हे केसीस आमगे कॅन्सराच्यो हे जाताय त्यो जेन्ना एक म्हगे फ्रेंड मेळ्ळो म्हाका बॉम्बे आपूण टाटा हॉस्पिटलां तो कोण आपल्या फ्रेंडागेन गेलो म्हणपा लागलो नंबर ऑफ केसीस कम फ्रॉम गोवा म्हणपा लागलो तो कॅन्सराच्यो. आमगे हितून लेस पॉप्युलेशन आमगे गोंयां पूण कॅन्सरा केसीस सुबेज आमगेले टाटा हॉस्पिटलां बॉम्बे हें आमकां हे फॉर्मिलीन हेका लागून हें जाताल्यो. सो हांव मागोता हे हावजांक तेजे पुरी कारवाई करची आनी जे कल्प्रीट आसा जो फीश माफिया आसा ताका अरेस्ट करून तेजे चौकशी करची. थँक्यू स्पीकर सर. आणि ताका लागूनच आमी तुमचे कडेन आमी पळय आतां कॉलिंग एटेन्शन जालें. कॉलिंग आमकांय खबर आहा कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक मेळना म्हणून आमी एडजस्टमेंट मोशन मूव केल्लें आनी ताका लागून सगळ्यांक आतां उलयात तुमी आनी सगळे जाण उलया म्हणून आमी तेंच म्हणा. आतां तुमी पळयात आतां तें जालें पूण सो टायम चड घेयना आमी कित्याक आमकां डिमांड आसा आतां हावज स्टार्ट जाला म्हणटकीर आमकां डिमांडाचेर उलोवपाचें. स्पीकर सर, आतां एक दोन आमदारांचे उलोवप आमी पळयलें ते कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय म्हणटा आमचे माननीय सदस्य पाटणेकर जावं ग्लेन की सरकाराक कितें आशिल्लें कितें हाचेर कितें जालें. हॅलो, स्थगन प्रस्ताव हाडच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी हेर बंदी घातल्या अरे बरें हयातीचेर बंदी घातल्या. कॉंग्रेच्युलेट म्हणल्यार कित्या खातीर तुमी फॉर्मुलेन मेळ्ळी म्हणटा आजुनी सरकार कितें म्हणटा मेळ्ळी म्हणटा काय ना मेळ्ळी म्हणटा. आजुनी जर सगळ्यांचे उलोवप जर आयकत हांगा मेळ्ळें परमिसेबल अनसेफ वेगवेगळे रिपोर्ट हे सगळें कन्फ्युजन आहा. काही सायंटिस्टांची जे सायंटिस्ट सांगतात न्ही ते वेगळेच सांगतात. आतां कितें करप हाजेर तुमी आतां म्हणटात 12 तारखेक सकाळची स्पीकर सर ती ऑफिसर वचून ती रेड मारता. 18 तारखेक तुमी सारकी असेंब्लीच्या पयलीं दिसाक बॅन करतात. इतली दीस ते ट्रक मदीं ट्रक येयली नात
त्या 17 ट्रक खंय गेलो हो वेगळो प्रश्न, ते खंय गेले. त्याचे मदले ह्या 5-6 दिसां भितर ट्रक आनी आयले नात. जेन्ना तेन्ना साकून सांजचो रिपोर्ट चेंज जालो आनी परमिशन लिमीट जालो, गजाल वेगळी. मागीर आनी कोणाचो रिपोर्ट येता अनसेफ, फॉर्मलेन म्हणटा अनसेफ. म्हणजे हे सगळें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हेकाच लागून आमी एडजस्टमेंट मोशन कितें हाडलें. सर आमी सुरवाती पासून सांगता हांव की आमकां हावजाचें काम डिस्टर्ब करपाचें नासलें. आनी हांवें तुमकां काल उलोवन दाखयलें की फर्स्ट टायम म्हाका अशें हेणी परत उठोन उलोवचें पडटा आनी म्हाकाय तें ऑकवर्ड दिसता. पूण तरी देखून तुमी जिद्दी पेटले सगळ्या हावजांनीच ते. पण हाजेर हो सगळ्यांचो प्रश्न, हो फक्त आमच्या 16 आमदाराचो प्रश्न नासलो. आनी आतां पळय उलयतना सगळे उलयले. अशेंच 40 आमदारान ते घेवूं जाय आशिल्लें. आमचें म्हणणें कितें आसलें की 40 आमदारान हाजेर डिस्कस करचें. स्पीकर सर, कॉलिंग एटेन्शनाचेर आतां 1.5 वरां वयर विरोधी चल्ला. पक्ष नेते ताजेर हांव प्रश्न तुमकां विचार. तेच सांगता, तुमकां विचारपाक जाय ते विचारात तुम्ही एकदाचें disturb करता. सोंपया. इट इज ऑलमोस्ट परत तुमी डिस्टर्ब करता. तुमी रिप्लाय तुमकां सारकी दिवपाची ना. कित्याचेर उलयता आपलो. तुमकां रिप्लाय दिवपाची ना सारकी. ओके, सांगात उलयात तुमी तुमी. एडजॉर्नमेंट मोशन एलाव केलें ना तें केलें ना. आमी आसूं म्हणून आतां 1 वर 40 मिनटां दिली हांव. दिस इज इन द फर्स्ट टायम आय थिंक द कॉलिंग अटेन्शनाक इतको वेळ दिला आसतलो. सर तुमी प्रत्येकाच्या मेंबरांची ते परत एक फावटी सांगता, हो प्रश्न आमच्या 16 आमदारांचो न्ही, हो 40 आमदारांचो प्रश्न, गोंयच्या 15 लाख लोकांचो प्रश्न. हांव कित्याक म्हणटा सोल्युशन येयलें म्हळ्यार कशें जाता. तुमी आतां ट्रक आतां तुमी कितें म्हणटा हांगा फॉर्मुलेन ना म्हणटा. आतां बॅन काडपाचो परत ट्रक येतले स्टार्ट, ट्रक परत चालू. कितें आसा कॉंग्रेच्युलेट करपा म्हणटा आमचो पाटणेकार. म्हणल्यार कितें जालें, फॉर्मुलेन मेळ्ळें काय ना मेळ्ळें अजून कांय कन्फ्युजन ना. बंद म्हणल्यार केन्ना पासून बंद घेतले जाल्यार कशें घेतलें, खंय तेजें इन्स्पेक्शन आसतलें, खंयच्या गेटीचेर कोण आसतलो, खंयसान बंदी खंय आसा. आतां बंदी खंयच्या गेटीर आसा, व्हडल्या ट्रकाक बंदी आसा काय सगळ्या गाड्यांक बंदी आसा, खंय बंदी आसा. आनी मागीर ट्रॉलरांनी दुसऱ्या उदकांतल्यान आयले जाल्यार खंय बंदी आसा. स्पीकर सर हे क्लियर जावूं जाय. हांव हे अशें कोणाक ब्लेम करपाचो प्रयत्न करना, पूण सरकारान हाजेर क्लियर जावपा जाय. जाल्यार मान्य मुख्यमंत्र्यांक उत्तर दिवनी तेजेरूच. तुमी कितें जे विचारता पळय न्ही ताजेर तांकां उत्तर दिवनी. खंय बंदी आसतली आनी खंयचे ट्रक आडयतले ते. सर तुमी हेजे आतां आमकां म्हणून हांवें तुमकां म्हणलें की कॉलिंग एटेन्शन आसली काय असं जाता. कॉलिंग एटेन्शन तुमी अलाव केलें. तुमी 2 दीस सांगीत आसात तुमी कॉलिंग एटेन्शनाक सगळीं उलयात. टायम मेळटलो. खंय आसा टायम आतां उलोवपाक. 1 hour and 45 minutes. हां 1 hour and 45 minutes I have given for the calling attention. I think this is in the history of Goa Assembly. स्पीकर सर 2-2 मिनटांनी मुद्दे मांडपाक शकतात. म्हळ्यार 2-2 मिनटांनी कितें दवरप. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांवें काय हाजेर उत्तर दिवपाची गरज ना, कारण ते विशयच उलयना. तो उलयता तो परत आपल्या एडजॉर्नमेंट मोशनाचेर अशीच हे कशी घुडायता. सो लेट अस डिस्कस द अशें सगळे जेन्ना पार्टनर आसतना लोक आसतना तें जाता तशें हे पळय मदीं कोणाक चिमटे लागतात. म्हणून म्हणटा हांव हाजेर बरें उलोवपा जाय जाल्यार सविस्तर. बरें आमी रिप्लाय आयकता सीएमाची. मान्य मुख्यमंत्री. स्पीकर सर एडजॉर्नमेंट मोशन शुक्रारा बिरेस्तारा जेन्ना मूव केलें मॉर्निंग तातले हांव चुको सांगिना, पण तुमी त्या वेळार सांगलेले तुमी जाय जाल्यार 12:30 उलया ह्या विशयाचेर. कोणाक जर सिरियसनेस आशिल्लो विशयाचो जाल्यार तो 1 वर कळ काडटलो आसलो आनी 12:30 विशय चालू करतलो आसलो. हावस डिस्टर्ब करीत रावप हाजेर विशयाची सिरियसनेस ना जाल्यार हो विशयाचेर आमी कितें तरी केलें हें दाखोवपाची चड हें आसा. हांव तातूंत वचना. आमी पयल्या दिसा कारवाई केल्ली आसत. एसेंब्ली येता म्हणून ताजे म्हणण्या काही जाणांचे म्हणण्या प्रमाणे एसेंब्ली येता म्हणून पयल्या दिसा एक्शन घेतला आसत, पण एक्शन घेतलेलें. त्यामुळे हाजेर सारकी उलोवपाच्यो वेगवेगळ्यो पद्दती आसात. 2.5 वरांचें डिस्कशन घेवपाक येतालें. कॉलिंग एटेन्शन इज नॉट एक्झॅक्टली अ मेथड बाय वीच दीस इज नॉर्मली रेज, बट तुमी उदारता दाखोवन जवळ जवळ 1.25 वरां 2 वरां जाली आतां तुमी हाजेर उलोवणी करपाक दिली आनी तातूंतल्यान बऱ्याच जाणांनी आपले विशय मांडले. म्हाका दिसता हो पळय डॉक्युमेंट आहा तो सगळ्यांनी वाचण्याची गरज आहा लायन टू लायन. म्हणजे आयज कितें इग्नोरन्स आसा ह्या विशयाचेर हें म्हाका हावजान दिसती पडलें.
फॉर्मलिन आणि फॉर्मल्डिहायड वेगळे अशे पर्यंत सुद्दां स्टेटमेंट जाले. फॉर्मलिन इज 37% सोल्युशन ऑफ फॉर्मल्डिहायड, ते वेगळे न्हय. साखर आनी साखरेचें मेल हातून जो फरक आहा तितलोच आहा भितर. म्हणून मुद्दाम हें वाचा, सगळ्यांनी वाचचें. This is not my statement. This is an document issued by no. The guidelines document and brief was developed by FSSAI with inputs from FSSAI's referral laboratory for fish and fish products, the ICAR Central Institute of Fisheries Technology, Kochi. तांच्यांनी तो सगळो डेव्हलप केल्लो आसा. आतां कोण जर तूं हाजेरूच डॉक्युमेंटाचेरूच क्वेश्चन मार्क करता जाल्यार तो सुपर सायंटिस्ट आसचो पडलो. नाही आयक, एक जस्ट मिनिट आमदार मान्य सभासद बसून घेवचे प्लीज. तुमकां जें दिसता तें सांगलें तेंच्यांनी मागीर बरोवन दियात म्हणून. ताका कितें दिसता तें ताणें पळोवचें. म्हाका दिसता हांव हो इंटरनॅटाचेर सगळो डॉक्युमेंट घालता. जालें मागीर सांगात न्ही जालें. नैसर्गिक आनी रसायन, नैसर्गिक आनी रसायन म्हणून दोन मातशें आसता, सायंटिस्ट सांगतात. म्हाका नाका नो बसा तुमी. तुज्या इतलो इंटेलिजंट You मनीस just sit. कोणूच ना. कोणी बेकार म्हटला? ताका कितें दिसता पळय स्पीकर सर. येस, माननीय मुख्यमंत्र्यान तुमकां सांगलें न्ही, परत एकदा तुम्ही रेज केला, तुमच्यो क्वेरीज कितें आहा त्यो धाडून दियात. इज आन्सरींग नो. यू सीट प्लीज. यू सीट प्लीज. ओके, बसून घ्यात तुम्ही. ही सुपर सायंटिस्ट. म्हाका हें वाचपाक येता, म्हाका इंग्लीश कळटा आनी हांव हें आयज हो डॉक्युमेंट सगळ्या प्रेसाक मुद्दम वाचतलो. येस बस. ताका कितें दिसता पळय, ताजेर कितें क्वेरी आसा ती क्वेरी ताणें म्हाका धाडली जाल्यार हांव ती तांकां धाडटा. ओके. तांचे कडेन उत्तर येता तें ताका दिता. जालें न्ही, तुम्ही बरोवन धाडलें तें तांकां धाडटले. जालो, तुम्ही जो पॉयंट रेज केला तो एकदा बरोवन धाडा. सांगा. नॅचरल आनी केमिकल. माननीय सभासद, येस पयलीं बसून तो घ्यात. सारकें वचना. ताजेर बरयला 75, 70 बरोवन ना. वॉटेवर मान्य सभासद, म्हज्या हाजो विशय तो नाच. सरकारान सांगला की जर आमकां फ्री फॉर्मेलीन मेळ्ळें जाल्यार आमी नुस्तें विकूंक दिवचें ना. विशय सोंपलो. ताज्या नंतर 75चेर ते उकळ्ळे की वता की 70चेर वता. इज एन डिफरंट इशू. इट इज इरेलेवंट फॉर मी. आय एम गोईंग टू चॅक फिश and if any artificial preservative which is not permitted by the law is added and फक्त formalin na, they can read there are more chemicals, ammonia, there is one more chemical also. Any non permissible chemical is added to the fish or any, for that method any product. दिगंबरा नजो काडल्या. दिगंबराच्या घराच्या भोवतीच सगळ्यो भट्ट्यो केळी पिकयतात न्हय रे बाबू सांगतो आसा न्हय, त्योय चॅक करूंक जाय. हांव सांगता म्हणजे तातूंत भितर दिगंबराचो काय आयात ना. थंयच आसा. They have a chamber already, ready where they pass phosphorus. केळी घालता भितर. They don't inject anything. ते केळी घालतात भितर आनी केळी पिकयतात by leaving phosphorus maybe. That's what. ओके.
बुडयन काडटा ते कॅमिकलान बुडयता येस थिंगाच अहो तुज्यो म्हणून ना हांवें तुजी म्हणून ना तुजी म्हणून ना हांवें हांवें म्हणलें ते आसात म्हणून तुजो मिनिस्टरय थंयच रावता फाटल्यान ताज्याच फाटल्यान म्हज्या फाटल्यान घरा फाटल्यान मिनिस्टर रावता ताणेंच म्हाका सांगलें बाबू आसगांवकार एक्सक्यूज मी तो थिंगा रावता मान्य सभासद अरे हाऊस टू बी कंटिन्यू विदाउट रिसेस या सभागृहाचे कामकाज आम्ही मदीं ब्रेक घेयनासतर चालू उरतलें That is why I suggested that fruits also they should check Okay. even the fruits. Because येस sir, बसून घ्या what is required is actually strengthening FDI with additional equipments and necessary support, which I have already said that we are already providing them. थोडो manpower add करचो पडटलो. प्रॉब्लेम कितें आहा इम्पोर्ट जर तूं परमनंट बॅन केलो जाल्यार नुस्तें आमकां तिपटीन रेटीन खावचें पडटलें. मिनिस्टर उदो हांगा आंकडे सांगताले 1,20,000 आमचो कॅच आहा फीश आनी खंयच्यान तरी 2 लाख एक्सपोर्ट जाता. 2 लाख एक्सपोर्ट जायना. पोरूचो एक्सपोर्ट 38,000 टन आहा. MPTच्यान फिगर घेवन आयला हांव. 38,000 टन्स टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम MPT. राव रे मातसो मदीं ऐकून घ्या न्ही सोंपल्या उपरांत मागीर क्वेरी विचार ते सांगता. हे रावा मातसो. I stand by what I say because I have obtained the document from MPT. 38,000 तुका जाय जाल्यार आंकडो जाय एक्झॅक्ट. फुडें सर फुडें सर 38,000 tons plus some 38,400. एक्झॅक्ट जाय जाल्यार सुद्दां सांगूंक शकता हांव. कितें कितें एक्सपोर्ट जाता पळय तें ताचेर बरयलां. म्हज्या रिप्लायाचेर हांवें खंयची फीश एक्सपोर्ट जाता तें बरयलां. ओके गोंयान जे फीश जाता पळय तातूंत बांगडे आमी नॉर्मली खातात लोक. थोडेशे गोंयान जाय पेक्षा विसवण कमी मेळटा आमकां जाय पेक्षा. गोंयान सुंगटां मेळटा, पेडवे, ताल्ले हे मेळटा. ह्यो सगळ्यो आमी खातात. न खाणारे सुद्दां बरेचशे नुस्तें आहा. त्यामुळे गोंयचे 1,20,000 मेळटा पळय तातले भितरले 40-50% 30-40% तरी हे न आमी गोंयकार न खाणारे नुस्तें आहा. 38,209 टन्स इन इयर 2016 वॅल्यूड एट 596.54 crores. आनी हो फिगर केन्नाच 40,000च्या वयर एक्सीड जावन ना गेले 10 वर्सां. 1, 2, 3, 4, 6 वर्सां. तातूंत भितर सगळो गोंयचो ना फिगर हो. देर इज सम फिगर फ्रॉम रत्नागिरी सायड एंड सम फ्रॉम कारवार सायड ऑल्सो which is included in this. This is total export from MPT. आता गोंयान जें नुस्तें येता तें बऱ्याचदा असो अनुभव आहा एकाच तरेचें नुस्तें येता आनी हांगा हॉटेलां आहा पळय आनी तो म्हाका सांगतलो जाय जाल्यार. ताका जाय आसता विसवण, ताका जाय आसता चणाक, ताका जाय आसता पापलेट, तामोश्यो. हें सगळें नुस्तें एका बरोबर गोंयान येना. इम्पोर्ट बंद केलो जर तूं जाल्यार ट्युरिजम हातूंत सॅक्टरान मोठो प्रॉब्लेम तयार जातलो. सो सोल्युशन कितें? वी शूड नॉट थ्रो द बेबी विथ द बाथ वॉटर. हें लक्षांत धरा. सोल्युशन चॅकींग आहा. जें नुस्तें बाजारांत विकपाक येता बॉर्डरीचेर न्हय बाजारांत विकपाक येता पळय ताजें सॅम्पल काडून ताजें चॅकींग करचें पडटलें. पण आमकां एक संवय जाल्या आमी प्रत्येक संस्थेची क्रेडिटेबिलिटी आसता पळय संस्थेची एक विस्वास म्हणून आसता तो आमी डिस्ट्रॉय करून उडयतात. म्हाका पॉलिटिकल हें आसा इंट्रस्ट आहा म्हणून हांव म्हणटा की हे संस्था सारकी दिना रेकॉर्ड. तुमी रक्ताक वता पळय आनी लॅबॉरेटरीचे घेतात पळय रक्त तुमचें म्हाका अनुभव आसा. हांवें गेल्या 5 म्हयन्यान म्हाका दिसता 100 तरी रक्त येयलां आसत चॅकिंगाक. वाय डोंट यू डावट द लॅबॉरेटरीज फिगर्स?
रेड ब्लड सेल 11,000 आसा. 11,000 कशा वयल्यान गॅरंटी कित्या वयल्यान? राव रे मातसो, मदींच उलयतलो जाल्यार हांव थांबयता, रिप्लाय हांगाच बंद करता. बिकॉज एवरी लॅबोरेटरी हॅज अ प्रोसिजर ऑफ यू कांट मॅन्युप्युलेट लायक दॅट. तुमकां जर तूं जाय, तुमी तिसरी संस्था सांगा, त्याय जाग्यार हांव धाडटा जाय जाल्यार. यू कांट मॅन्युप्युलेट लॅबोरेटरी रिजल्ट्स लायक दॅट. There can be errors, but it cannot be manipulated where particularly latest sophisticated equipments are there. त्यामुळे एखाद्या संस्थेचो विश्वास असचो पडटा. लोकांनी नुस्तें खावपाचें बंद केलें म्हणून मोडशी हें नुस्तें दोबरात जालो रेट बाजारांत. आमी इम्पोर्ट बंद केलो, परमनंट बंद करुया. नुस्तें खावपाक मेळपाचें ना तुमकां. कल्पना आसा? कितें? तूं कितें खबर आहा? तुका डिटेल खबर आहा नुस्त्याचें? ताणें हाडचें म्हाका. जाय इतलें नुस्तें येता गोंयांत, जाय तरेचें. तो आहा लागीं हांगा. उलय मातसो, उलयल्या शिवाय उलोवनाका. नाल्यार म्हाका मेकळो मेळ, हांव दाखयता तुका फिगर्स. गोंयांत पापलेट मेळना. हॉटेलांत म्हणजे कितें? हॉटेलवाले कितें करतले? तूं पळय घेता पळय नुस्तें फाटल्यानच्यान, ते हॉटेलवाले भायल्या भायर घेवन वतले आनी तुका नुस्तेंच मेळचें ना. कारण ताका खपता. तो 2,000 रुपयाक प्लेट विकता. लॅटर आसा पळय ताजी, ती 2,000 रुपयाक विकता तो. तुका परवडचें ना 2,000 रुपयाक विसवण खावपाक. त्यामुळे द रियल सोल्युशन टू दीस इश्यू इज चॅक, रेग्युलेट. खरेंच जाता काय ना? राव मरे मातसो. तुमी दोन तोंडान उलयतात. फूड FDA जेन्ना तुमच्या मेडिकल कॉलेजीच्या समोर ते पळय चायनीज बसून फ्राय हे करता पळय, ताजेर रेडी मारल्यो पळय, तेन्ना तुमी धांवत आयले म्हजे कडेन न्हय. थंय मेडिकल राव मातसो राव, आता मदीं उलोव नाका. मेडिकल कॉलेजीन कंटेजियस डिसिजीस आसता. थंय एक मूस बसलो जर तूं कोणाच्या पेशंटाचेर आनी तो येवन जर तूं त्या खाण्याचेर बसलो, तांकां कसलेंच लायसन नाशिल्लें. तेव्हा तुमीच धांवत आयले न्हय म्हजे कडेन. आमी डबल स्टँडर्ड खूब जाग्यार करता. आमकां मातशें वी हॅव टू बी मोर केअरफूल अबाउट इट. इफ यू आर सो बॉदर्ड अबाउट हेल्थ. आतां एक गजाल म्हाका मान्य आहा चर्चिलाची, की मक्तेदारी कोणाची मोनोपॉली करूंक जायना, ही गजाल खरी आहा. ताज्या खातीर हांवें सोल्युशन तरेतरेची दिली. तुमी दिया, हांव घेवपाक तयार आहा. हांवें लुईनाक सांगलें नावेली होलसेल फीश मार्केट करुया. तुमकां जाय ताका थंय मार्केट करून. राव रे एक मिनिट. हांव आसा, म्हजे कडेन जमीन आहा, ती हांव करता जाय जाल्यार. तुका खंय बेतलान जाय बेतलान घालुया, आनीक खंय जाय आनीक खंय घालुया. आसा थंय सुद्दां सगळ्या लोकांक एंट्री दिवया. ते करुया मरे. एंट्री कोणाक बंद करना. त्यामुळे बेजिकली पयली गजाल लक्षांत दवरा, बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरन्स अँड पॉलिटिकल स्कोरिंग अप वन पॉयंट अबाव, वी आर डिस्ट्रॉईंग गोवाज इमेज. फॉर्मलीन इश्यू हो 14 पासून आमीच चॅकअप चालू केलो, ताजे पयलीं कोणें करूं नासलो. सो लेट अस पुट अप प्रॉपर रोबस्ट मेकॅनिझम टू चॅक देम. दॅट इज अ सोल्युशन. Let us not destroy the complete state economy आणि लोकांक कॉमन मनशाक नुस्तें आमी भायरी करचें न्ही. कितेंय आपल्या मनाक येता तें स्टेटमेंट करतात आनी चालू जाता. सो लेट अस बी मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज दीस इज असेंब्ली अँड आय एश्युअर दॅट आय वील सेट अप प्रॉपर चॅकिंग मेकॅनिझम. आनी हाजी गरज केन्ना चड पडटा तें सांगता. ड्युरींग 2 months बॅन पिरियड, तसोच डिसेंबर जानेवारी आनी एप्रील मेक चड गरज पडटा. सो फ्रिक्वेन्सी वील बी मोर ड्युरींग दीस मंथ्स. द रेस्ट ऑफ द मंथ ऑल्सो वी वील हॅव फ्रिक्वेन्सी,
But I assure everyone that we will put this mechanism in order before we lift the ban. त्यामुळे चॅकिंग सगळे कडेन जातलें. त्या चॅकिंगाचेर विश्वास दवरचो. कोण तरी कोणाच्या सायडीक आसा म्हणून चॅकिंग जावचें ना. चॅकिंग सगळें सारकें जातलें आनी चॅकिंगाच्या हाज्या प्रमाणे ठरतलें. फॉर्मलीन हाडपाक आमी दिवचे ना. फॉर्मेलिनचे ट्रक 9 ट्रक 17 न्हय 9 ट्रक आमी परते धाडले. वी हॅव नॉट अलाउड देम टू कम टू गोवा बिकॉज देर इज अ बॅन इन गोवा. सो वी टोल्ड देम दॅट यू गो बॅक. आय डोंट हॅव टू कॉन्फिस्टिकेट. एक ट्रक नुस्तें डिस्पोज ऑफ करपाक कितली हेडेक जाता खबर आहा तुका? इट इज इजी टू से ट्रक घेवंक जाय आसलो. घेतलो जाल्यार म्हाका डिस्पोज ऑफ करचो पडटा तो. इट वील बिकम एनवायरमेंट प्रॉब्लेम इट सेल्फ. तो खंय तरी व्हरून पुरचो पडटलो सारें म्हणून. सो द बेस्ट वे इज रिटर्न इट बॅक. वी रिटर्न इट फ्रॉम द बॉर्डर. कित्याक तो परत धाडलो. जस्ट वेट. हांव Speaker sir, allow me to speak for 1 minute. म्हाका ना the dispose करप म्हणजे we are again telling the whole ताकाच लागून world सीएम on सांगता. tourism माननीय point of view. उपसभापती It would be बसात. very bad for us. तुम्ही बसात. I have not checked From the. point of view it will be very bad. रावा मरे मातशी तकली अप्लाय करा रे. देवान दिल्या ती. I have not checked the fish in the truck. I have said import is banned. Therefore you return back. The fish may be good, fish may be bad. I am not aware of it. I have stopped import, so I stopped it and told them to go back. And I assure the House that lokancho health is a very important issue. We will ask FDA to act everywhere. मात्र म्हजे कडेन धावत येवं नाका. एक गाडो सुद्दां आसता पळय तो सुद्दां प्रॉब्लेम करूंक शकता. कॉलरा डिसेंट्री स्प्रेड्स थ्रू दॅट. हांव वी वील स्टार्ट. न्हय नो पॉलिटिक्स न्हय. तूं तुजे काही MLAकूय सांग. आमी लोकांच्या आरोग्या कडेन खेळचे ना इतले एश्युरन्स दिता. म्हाका दिसता विथ दॅट द इश्यू शूड बी नाव एटलीस्ट क्लोज. थँक्यू स्पीकर. Assembly Live brought to you by शुभ परिधान, Hello Patrao, Pankaj House, Viba Herbal, Antara Diamonds and Gold, DNA Goa, Costa's Time Collection, विश्वकमल ट्रॅव्हल्स. पेहरावानं व्यक्तिमत्व खुलतं आणि शुभ परिधान स्मार्ट करतं. शुभ परिधान परभणी येथील या तयार कपड्यांच्या वातानुकूलित सुसज्ज शोरूम मध्ये महिलांबरोबर आता पुरुष व बच्चे कंपनीसाठी खास तारणं. महिलांसाठी सर्व प्रकारच्या साड्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे आकर्षक चुडीदार आणि इतर रेडीमेड कपडे. पुरुषांसाठी नाना तऱ्हेचे शर्ट्स, पॅन्ट्स, ब्रँडेड जीन्स, इनर वेअर्स आणि जॅकेट्स. शुभ परिधान छोट्यांसाठीही शर्ट्स, टी शर्ट, टॉप्स, फ्रॉक्स, नाईट सूट, पॅन्ट्स, कुर्ता, अनारकली, घागरा आणि बरंच काही. एवढंच नव्हे तर कुटुंबातील सर्वांसाठी सर्व प्रकारचे कपडे एकाच छताखाली. आता गोवेकरांना लग्न कार्यासाठी कपडे खरेदी करायला गोव्याबाहेर जायची गरज नाही. दर्जेदार आणि सर्वांना परवडेल असे कपडे मिळण्याचं आवडीचं ठिकाण परवरी गोवा पोर्ट जवळ. शुभ परिधान समाधानकारक खरेदीसाठी नक्की भेट द्या. Hello Patrao for fast selling, buying and renting of properties, for safe and secure transactions, for joint development and construction, for maximum returns on properties. First choice hellopatrao.com, Goa's most trusted estate agents. hellopatrao.com. Call is on 0832 6711 111 6711 111. Hello Patrao. Welcome to Goa's largest construction material supermarket, known for 5 decades of quality, trust and service. Pankaj Corporation, your one-stop shop for all your needs in interiors and exteriors. You name it, we have it. Showcasing a wide range of premium quality tiles from top brands like Somani, Nitco, Johnson, Simpolo. Bathroom fittings and sanitary ware from Jaguar, Artis, Sira.
ground force pumps, Phenolex pipes, granite, Kadapa stones, Ardex Endura adhesives. So walk into Pankaj House, Davali Ponda, Goa or call 98221-03828. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचालीवेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार. Hello Patrao. Searching for fast internet service? Go for DNA Goa Broadband. Optic fiber 1:1 pure internet and home plans. 0% downtime, 0% buffering and that too with no connection charges for home users. Call 0832 674 7575. That's 674 7575. DNA Goa. Costa's Time Collection, a premium multi-brand watch store showcasing the best of international watch brands. Costa's Time Collection, your one-stop destination for wrist fashion. Costa's Time Collection near Margam. Vishwakamal Travels, A to Z Travels in Ponda authorized for international and domestic airlines, railway, Kadamba and private bus booking, Western Union money transfer, hotel booking, car rental, passport and visa services and many more. Vishwakamal Travels, 4 Kazi Building, Ponda. Phone 0832 231 2056 231 2724. Fax 231 5454. Mobile 9822 126 654. वचपाक जाय व्हरता थंय तुका वायपर मारून पावसार टॅक्सीन बस तूं जातलो वळखीचो टॅक्सी गो